have that app with you? Click. Okay, welcome. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Gurnath. Okay. Gurnath. Hey. Sahi. Samjang. Okay. Beti. या हांव तो मागता लव बाबा कडेन तांणी थोडक्यात आपूण काँग्रेसींत कित्याक प्रवेश केला आनी आपल्या राजकीय वाटचाली बद्दल ताणें थोडक्यात आमच्या प्रेसाक सांगचें. नमस्कार. देव बरी सांग दिव सगळ्यांक. आज सबंद गोंयांक म्हाजे बद्दल खबर आसाच, तरी पूण म्हाका दिसता हांवें थोडें ब्रीफ करप. 2007 म्हणजे जवळ जवळ 10 वर्सां म्हाजी पुलीस एज DYSP नोकरी सोडून हांव पॉलिटिक्सान जॉइन जालो. आनी पॉलिटिक्सान जॉइन म्हणजे MG पार्टीक जॉइन जालो. थंयच्यान 2007 निवडणूक लढयली, हरलो, तसोच नेट धरलो आनी 2012 निवडणूक लढयली, आमदार जालो. BJP सरकार त्या वेळार खुबश्यो घडामोडी पळयल्यो त्या वेळार. आनी 2017च्या इलेक्शनाक हरलो. ते हरतगीर MG पार्टीचे लिडरांचे थोडे विचार, म्हाजे विचार हे चलना जाले. हांव सदांच डिसिप्लीन हेका म्हाजें दैवत मानता. आनी म्हाका खबर आसा डिसिप्लिनान जो वागता तोच सक्सेसफूल जाता. नाजाल्यार थोड्या कडेन भरपूर पयशे मेळटा, डिसिप्लीन कांयच ना, पयशे आसता पूण नांव आसना. एक्चुअली तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार म्हाजें पॉलिटिकल कार्य कमी आसा, पूण डिसिप्लीन आनी स्वभाव किंवा नॉन करप्टेड असो जो एक म्हाजेर हें आसा आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड असो जो म्हाजेर छाप आसा, त्या खातीर आज गोंयभर लोक म्हाका वळखता. 2017 हांव हेच सांगपाचो प्रयत्न केलो MGP लिडरशिपीक, पूण तें शक्य जालें ना. कारण प्रत्येकाक दिसता आपुणूच इज पावर, ताका डेमोक्रेटीक वॅल्यू कांयच दवरिना. आनी आमचे फिसकटपा लागले. शेवट दोनी रुळां बरोबर चलना जाली. शेवट म्हाका काडलो, भायर मारलो. तेन्ना पासून एक हांवें निर्णय घेतलो. खूब एटेम्प्ट जाले, इवन गाडी घालून मारपाचो सुद्दां एटेम्प्ट जालो. 2019च्या इलेक्शनाक, बाय इलेक्शनाक अगेन्स्ट काम केलां म्हणून काडून जातकीर. तेन्ना हांव अनअटॅच मेंबर आशिल्लो. अगेन्स्ट काम केलां म्हणून गाडी घालून सुद्दां मारपाचो प्रयत्न केलो. तरी पूण तितक्याच नेटान हांव नेट दिल्ला. आनी तेन्ना एक निश्चय केल्लो की म्हाका खबर आसा ब्रेन कोण आसा भितरले. गाडी कोणें धाडली आनी ह्या ब्रेनाच्या अगेन्स्ट प्रचार करपाचो.
ती जर तकली आसा त्या तकलेकूच डॅमेज करपाचें असो हांवें विचार केल्लो आनी हांव वग्गी आशिल्लो घरा कडेन म्हाका खबर आशिल्लें कोण तरी म्हज्या स्वभावा लागून म्हाका आपयतले म्हणून आनी तेंच नेमकें तेंच जालें. सप्टेंबर 2021 ह्या दिसांनी TMC लिडरां कडल्यान म्हाका कॉल आयलो. TMC लिडरांनी सगळें म्हाका सांगलें मडकय मतदारसंघान तिकीट दिता म्हणून सांगली आनी मागीर अलायन्स केलो TMC आनी MGP. तिकीट दिता हें म्हाका व्हडलें नाशिल्लें पूण त्या मनशां बरोबर म्हाका स्टेजी शेअर करपा नाशिल्ली आनी फोटोग्राफूय शेअर करपा नाशिल्लो. ह्या खातीर हांवें बरो विचार केलो आनी 24 डिसेंबर ह्या दिसा हांवें TMC सोडली. TMC सोडपाक आनी कारणां म्हणजे पळयलें 3 म्हयने भितर प्रत्येक कडेन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4-4, 5-5 लोक घेता, मेंबर घेता आनी प्रत्येकाक प्रॉमीस करता की प्रत्येकाक तिकीट दितले म्हणून, वीच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रत्येकाक तिकीट दिवपाक. बाणावलीची केस घेया, बाणावली टॉनी डायक्साक दिता म्हणून सांगली आनी ताका आजुनी हँगींग दवरला. शिरोडा तशेंच केलें आनी हे सगळे म्हाज्या सांगण्या वयल्यान TMCक जॉईन जाल्ले. ते सगळे आज अगेन्स्ट TMCचे उलयता. आजुनी खूब लोक TMCचे अगेन्स्ट उलयता. TMC सोडपाचें आसा. आज सकाळीं जेन्ना कळ्ळें TMCन म्हाज्या बरोबर गेल्ले तांकां त्या लोकांनी सुद्दां सांगलां काँग्रेसच्यानूच चड लोक गेल्ले. त्या लोकांनीच काँग्रेसच्या लोकांनी म्हाका सांगलां की तूं जॉईन जा आनी तेजे नंतर ते परत आमकां काँग्रेसीक जॉईन जाता आनी तांकांय सगळ्यांक हांव आतां वेलकम करता. त्याच प्रमाणे म्हाका आज काँग्रेस पार्टीन एंट्री दिली, एक विश्वास दवरलो म्हाजेर म्हणून हांव दिनेश गुंडूरावाचे आभार मानता. तशेंच बाकीचे लिडर दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर हे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. त्या शिवाय खुबशे कार्यकर्ते गोंयभर आसा तांचो सगळ्यांचो एक इच्छा आशिल्ली की हांव काँग्रेसीन जॉईन जावचो म्हणून त्या सगळ्या लोकांचो हांव आभारी आसतलो. प्रत्येक जाण म्हाका आतां प्रोत्साहन दिता की म्हाज्या खातीर ते काम करतले आनी तो म्हाका जर तिकीट दिली जाल्यार तो सीट आमी निवडून हाडटले अशें प्रत्येकान म्हाका सांगलां. हो सगळो TMCचो घोळ जावपाक मेन कारण म्हणजे ती प्रशांत किशोराची कंपनी. तिका खबर सुद्दां आसना लिडरशिपाक. म्हाका आजुनी म्हाजे कडेन मॅसेजी आसा. आमी कोणा बद्दल कितें उलोवचें ते आमकां बरोवन धाडटा. आय गॉट मॅसेजीस सेयींग दॅट आय शूड स्पीक ओन्ली दीस, नॉट मोर दॅन दॅट. जेन्ना काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युती जाली दिल्ली वचून तेन्ना एक म्हाका स्क्रिप्ट धाडल्या की विजय सरदेसायक एटॅक कर म्हणून, आसा ती तशी. पूण हेंची फक्त आयपॅकाची तकली कशी आसता की लोकांक वापरप, गोंयकारांक वापरप आनी तेजो फायदो आपणे घेवप. हांवें आयकलां की आतां ते 5,000 आनी 20,000चे आधार कार्ड करपाक 15 जर मनीस करीत जाल्यार त्या भुरग्याक खंय कार्यकर्त्याक 800 रुपया दिता. खूब लोकांनी सांगलां म्हाका तें, तुमकांय खबर आसतलें. 800 रुपया 15 कार्ड भरपा जाय. म्हणजे पळया त्या लोकांचे आतां कशे लोकांचे विचार सुद्दां विकते घेवपाचो प्रयत्न करता ते. हेजे वयल्यान म्हाका खात्री आसा की TMCक जर डॅमेज जाली जाल्यार ती चड डॅमेज आयपॅकाच्या मेंटॅलिटी खातीर जातली. कारण प्रत्येका कडेन ते 2-2, 5-5 मेंबर घेता ते शक्य जावचें ना, तेंकां शक्यच आसचें ना आनी सगळे पटापट सगळ्यो उडयो मारतले. आज हांव काँग्रेसीक जॉईन जावपाक कारण खरें म्हणजे जवळ जवळ 80 पासून काँग्रेस सरकार आसा गोंयांत
आनी हांव जी पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी करी ती म्हाका काँग्रेस सरकारानच मेळयली 1981 म्हणजे ज्या लोकांक पयसो नाशिल्लो PSI हांव जॉईन जाल्लो तेन्ना लोकां कडेन गोंयकारां कडेन पयशे नाशिल्ले त्या वेळार आमी PSI म्हणून जॉईन जाल्ले पयशे नासतना आनीक मागीर ते करप्शन आतां खूब वाडलां बिडलां तेजेर हांव भाश्य करिना पूण लोकांचो जर गरीब लोकांचो आनी सादारण कॉमन लोकांचो जर वयर काडपाचो शक्ती आसा जाल्यार ती काँग्रेस पार्टी कडेन आसा अशें म्हाका दिसलें म्हणून हांव आज काँग्रेसीक जॉईन जालो. थँक्यू व्हेरी मच. ना तिकीट म्हाका एश्युअर करूं ना आनी कांय करूं ना. म्हाजो एक हें आशिल्लो म्हाजें काम पळोवन म्हाजें कार्य पळोवन किंवा लोकांचो डिमांड हें करून तिकीट दिली जाल्यार आय विल बी very thankful to them. Otherwise also, I will work for the party because this is the party Goan deserves. दिल्ली जाल्यार घेतलो म्हटलं हांवें. पळय म्हाजो मेन हांव पयलींच सांगलां म्हाका खंय कॉन्टेस्ट करपाचें आसा तें सांगलां न्ही पयलींच सांगलां. परत तेच सांगता मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी ना जाल्यार आनी दुसरे कडेन खंय दिली न्ही जाल्यार आय विल नॉट कॉन्टेस्ट तेंय सांगता. देर इज रिजन आतां जर केल्यार तो चेंज करतलो TMCक तो जॉईन जावपाक कारण कितें अलायन्स करपाक कितें म्हाका ब्लॉक करपाक आय शूड नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम मडकय. सप्टेंबर 22 21 सप्टेंबर 2021 त्या दिसा हांवें अनावन्स केल्लें प्रेसाक तुजेच कडेन केल्लें की आय वील कॉन्टेस्ट फ्रॉम मडकय टिकेट म्हणून. हय म्हणून ते आतां ब्लॉक करीत जाल्यार इंडिपेंडंट काय ब्लॉक करपाक शकना. ना पळय आय हॅव गॉट फूल फेथ इन काँग्रेस लिडरशीप आनी आय वील स्टे विथ देम whether ticket is given or not. The person who will be contesting there, he will definitely defeat the present MLA. तुमकां चड खबर आसा तुमी पेपरार तुमीच न्यूज दिणारे सगळे. ना हांव पेपर वाचिना म्हणून समजपाक शकता तूं कितें. ना पळय हांवें कितें सांगलां की एट दॅट टायम 1981 म्हाका PSI जॉब मेळ्ळो तो काँग्रेस गव्हर्मेंटान मेळ्ळो दॅट वॉज टू विदाउट अ सिंगल पेनी. दॅट इज माय स्टेटमेंट. हय दॅट आय वील नॉट कमेंट. तुमकां चड खबर आहा. ओके Sir, थँक्यू. just from one more thing, sir. Yesterday there have been rumors that Michael Lobo is joining Congress. Just clarify on that. See, I'm not going to reply to rumors, no. Rumors, but Rumors are spread. What can I do about that? it's still a rumor. Today I welcome our Mr. Lavo Mamledar. He has joined our party. He has given all the explanation why he is joining the party, and he has joined with full faith and trust. And I'm sure with his entry, Congress is further strengthened. And today in Goa, I think Congress momentum is increasing every day, and people are looking towards the Congress. And I'm sure in this election, by the time the election happens, there will be a wave for the Congress party, and we will emerge as a absolute majority and will give a good government. So that is developing. Following your alliance with Congress Goa forward and seat sharing, are there more seat sharing or is it Just final? clarification on. See, that will be decided on a case-to-case basis. Means So if there are any further, will depend upon the ground reality of constituencies. If any constituency we feel that Goa forward can win, we'll consider that. So it's like that. It'll be based on the merits. Can you clarify your tweet yesterday on this rumors about this TMC, this talks around and you? See, I clarified because there were some reports yesterday from national media that there were some talks with Rahulji, Goan leaders, about the probable alliance with Trinamool Congress, which is completely untrue. There is no discussion within the Congress regarding alliance with Trinamool Congress, nor was there any meeting yesterday regarding that. And they had said that leaders from Goa are being called to Delhi.
Nobody was called to Delhi, nobody is gone. So I said that was a report which was incorrect. So I just pointed that out that it's an incorrect report. That's all. Nothing else. So today also there are reports that Sharad Mr. Pawar- Sharad Pawar, Sharad Pawar NCP has- president is on record that there are some talks between. No, that you have to ask Mr. Sharad Pawar ji about that. No, I can't comment for what he has said. I don't know what he has said. I don't know what he said. Sir, I can't react to what he says. He's a tall leader. I have no. Sir, how long Congress will deny about the rumors of Michael Lobo joining Congress? See, I'm not going to speculate, nor will I add to any rumors. Whatever happens, and whenever it happens, you will come to know On that day, on that day. at that time? So at that time, correct. But you welcome him. See, why? I am just saying that I will not speculate on this matter. No, you don't. Whatever decision the party takes will be conveyed to you. Suppose if you're somebody like today, we informed you when Mr. Lavu Mamladar is joining. Nobody was aware. Nobody is aware. So like that. So if tomorrow, if you'd asked me yesterday that is Mr. Mamladar is joining Congress, I will say that let us wait and see. So But Congress might be surprised. Sir, one of your eligible candidate from my own constituency, Ajay Prabhukar, resigned from Congress. What is the main reason? See, it has been given to our alliance partner. So when we have given a seat to him, obviously maybe there will be some people who will not be happy about it. So we also tried to talk to our people, and we had told our Mayam bloc before also that there is a possibility of it going forward. See, when you form alliances, sometimes certain seats are given, so and there is a give and take. So I think sometimes this happens in politics, no. So Mr. Michael Lobo was campaigning alongside a person someone who newly joined. See, I am not answerable for what Mr. Michael Lobo does. If he is campaigning for somebody, he is campaigning for somebody. That is, at that time when he was doing it, that time he was in BJP, and after that he has resigned from BJP. So you should ask Mr. Michael Lobo that, no? But sir, is it true that the central leadership is not on board with his entry into the party? There is, see, again, all these speculations I will not answer because that is not correct for me to answer also. Whenever any development takes place, we will inform you and we will invite you and tell you about it. So whatever Okay. you may be saying, but Congress bloc, Congress committee is making open allegations against Congress leadership on this issue. See, these are all, Why are they making such allegations? Why are these leaders are quiet? so those are all wild allegations. So any allegation should be backed up with proof and evidence, no? So that is important. Okay, thank you. Thank you. Thank you.